Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका सर्वांक आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज जुनाची तारीख 16. आज आमी नियाळूंक वेता साद्या काळाचो 11वो आयतार वर्स दुसरें. आमी मागया सर्वेस्पर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्घ होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुजी सुवार्ता आमी आज नियाळत आसतना ही सुवार्ता आमकां पेकोवन हाडून दी, भलायकी हाडून दी. सरण करबनपस बंदळांतल्यान आमकां राखून व्हरून दी. ही सुवार्ता समजा सारकें तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठय. हे पवित्रत्म्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर, आमचें जिवीत तूं नवें कर. तुका साक जावन जिवचें भाग ह्या सुवार्थेद्वारे आमकां आनी आयकुनच्या सर्वांक मेळोन दी म्हूण हांव मागतां. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. आवास्वर 17 वळो 22 तावन 26. एझेकिएल 17:22-24. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तेंगचेचो ताच्या भोव उंच फांट्याचो एक तोरनो कोंबरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे पडटले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्सांची सुकणी ताच्या पोंदाक वस्ती करतली. पाकाट्यांची अरीक जिवी ताच्या पांट्याचे सावळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हणून शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. उंच रोको हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रोको उंच उबारता. पासवो रोको बावयता आनी बावलोलो रोको पालेसो करता. हांव सर्वेस्पोर उलयलां. हांव तें सिद्ध करतलो. अंतर्गीत 92. श्लोक. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक तुज्या नांवाची कीर्त गाजोवंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासीपण वर्णोवंक फावो महोन्नत देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. नितीवंत काजरा माडा पर्यंत वाडटलो. लेबनॉनच्या देवदार रुखा भाशेन वयर सोडटलो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडटले. प्रायश्चितरी फोळ दितले. सारान बरोवन पाचवे जावन उरतले. सर्वेस्पोर नितीवंत म्हूण पासारतले. तो एकलोच म्हज्या कडप ताचे थंय ना कपट. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सांपावलून कोरिंथांकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्यान वाचप. आवास्वर 5 वळ 6-10. 2 Corinthians chapter 5 verses 6-10. भावांक भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सुम्यांत हांवन पयस आसां म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सुम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हणून आमकां दिसता. देखून आमी सुम्या सवे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं, ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभच्या खातीर हर एकल्यान देवाच्या नीती ह्या सणा सुजीर नीती ह्या सणा उजीर जडतेक उबें रावचें पडटलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तीस तो ओंपी. जाका तें बी मेळटा तो ससनाक जियेता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवास्वर 4 वळ 26-34. मार्क 4:26-34. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हें बरी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं,
तें किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तो नेणा. बुई आपले स्थकींच फोड दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली धानी. पूण फोड पिकतस ते लुणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणू लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत? तें सांसवाच्या बिया परी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयीत रोयिल्ल्या सर बियांक काणा प्रास ल्हान. होमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. हंतरळ्याची सुकणी येवन ताचे सवळे गोंट्यार बांदतात. असल्या सबार ओपारींनी लोकांचे समजणे देखीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी 3 वाचपां आयकलीं. एझेकियल प्रवाद्याचे, तशेंच कोरिंथीकांक बरयल्लें पत्र सांत पावलाचें आनी मार्का प्रमाणे सुवार्ता. आज मार्काच्या सुवार्तेंत आमी एक बी ताच्या वपारी विशयांत आयकलें, सांसवाच्या बिया विशयांत आयकलें. हांगा गरजेचें कितें म्हळ्यार वाडावळ सुमार नमुनेची वाडावळ आसा संवसारांत. पळय, तुमी तुमचें जिवीत सुरवेर तावन आज पर्यंत पळयल्यार कितली वाडावळ तातूंत जाल्या. एक वाडावळ कुडीची, आमी ल्हान भुरगीं व्हड जावची पळयता. 20 वर्सां पयलीं आसल्या इगर्जेंत ल्हान भुरगीं आतां 20 वर्सां 25 वर्सां उपरांत पळयतना तीं तरणाटी जाल्यांत. वाडावळ आमच्या भुरग्यांची वाडावळ पळयता. ह्या आमच्या लग्न जिवितांत जाल्ली वाडावळ आमी पळयता. जावं आमच्या दुबळीकायेंत आमी वयर आयिल्ली वाडावळ पळयता. आमच्या उद्योगांत वाडावळ पळयता, शिकपांत वाडावळ पळयता. जावं पुरो थोड्यांक खंय तावन खंय दिवपा वयता अधिकारांत वाडावळ पळयता. पूण हांगा गरजेची वाडावळ खंयची गी म्हळ्यार आत्मीक वाडावळ. जर तर खंयचीय वाडावळ ह्या संवसारांत जावन आत्मीक वाडावळ जर म्हजे थंय ना, सांत पावलान सांगलेले बरी, मोग मुजे थंय ना किणकिणच्या वाटले बरी, आवाज करच्या व्यक्ती बरी मात हांव जातलो. तर आज कसली वाडावळ देव आमच्या तावन आशेता. पळया, पयल्या वाचपाक आमी ही वाडावळा विशयां उलयतना सेदार रुखा विशयां, देवदार, इंग्लीश भाशेंत सेडार म्हणटात, देवदार रुखा विशयां देव उलयता. कित्याक उलयता? त्या इस्रायल परजेची वाडावळ तुमी पळया, काय नातली ती. 400 वर्सां फाराव्या रायाच्या हाताखाल गुलामपणांत आसली ती. तांचो देव मोग करून तांकां देव भायर हाडटा. इस्रायलाची वाडावळ देवा तावन, तांच्या तावन न्ही. आज कितें इस्रायल जालां या आमी कितें जाल्या, आमची वाडावळ क्रिस्ता तावन, तें आमी पयलें समजचें. थोड्यांची हांव नास्तीक, देव ना, तें ना, हें ना, पुरो बेश्टें. नाजाल्यार ताणें जिवंक साधना ह्या संवसारांत. आनी हांगा तो सांगता, हांव कितें करता, त्या उंच देवदाराचो फांटो काडन कोमरो, एक तोरनो कोमरो हांव काडटलो आनी तो उंच उन्नत पर्वतार हांव लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो, ताका फांटे फुलतले आनी तो फळां दितलो, एक मजबूत देवतार जातलो. म्हळ्यार हांव एक फांटो काडटा, हांव लायता आनी हांव म्हज्या स्पिरितान ताका भरता. आनी कशें इस्रायल वाडलें गे म्हणून एझेकियल प्रवाद्या मोरीफात देव तांकां उगडापें करता. आनी त्या मजबूत देवदाराचेर कितें जातलें, जिन्सा जिन्साची सुकणी वस्ती करतली, जिवी वस्ती करतली. म्हळ्यार आज इस्रायलाच्या त्या विसवण्याद्वारे आमी क्रिस्तांव जाल्या, आमी ते वस्ती करते आसा, आमी सुमये संगी आसा. आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. त्या खातीर तांचे स्थकिती नात. आज आमी आमचे स्थकी आमी नाव, आमी देवाचे स्थकी आसा, देवान आमकां आसलां. शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातले. ऊंच रूख हांव सकला हाडटा. म्हळ्यार कितें, मोरयेचे स्तुती गायन पळया, पोदवेदारांक तो सकला हाडटा, ऊंच आसतना हांव सकल घालता.
हंकाऱ्यांक तो सकल घालता, गरव्यांक तो दुस्वटायता आनी ल्हान ल्हान रुकून सुबारता. जेजून सांगले उतरां पळय 11व्या आवास्वरांत जेजू सांगता, बापा हांव तुका अर्घां दितां, हें तुवें व्हरत्या शिकप्यांक जाणट्यांक हांव लिपोवन दवरनो, ल्हान नेणट्यांक तुवें उगडापें घालाय. आमी देवाक अर्घां दिसय आज आमकां भावार्थ दिल्ल्या खातीर. ल्हान रोको उस उबारता, 500 रोको हांव बावयतां, तांणी चिंतो बरो तांचे सत्तेन ते 5वें जाल्यात. आनी बावलोलो रोको म्हळ्यार सुकोवन गेलो रोको हांव फाल्यां सो करतां. हांव सर्वीस पर उलयतां, हांव तें सिद्ध करतलो. आयच्या अंतर्गितान आमी पळयता सर्वीस परा तुका दिन वाचूंक फावो, कित्याक देवान विचित्र कृत्यां आमच्या जिवितांत आमच्या वाडावडीन ताणें केल्यांत. त्या खातीर हें सगळें किर्तान सांगता, तूं नितीवंत देव, तूंच म्हजो कडप, तुजे थंय ना कापाट, आनी तुज्या घरांत रोयलेले ते वत्त्या मापान फोळ दितले, वाडटले. जेजू सांगता, हांव करी दाखवल तुमी फांटे जुवांव 15वा आवास्वर. फोळ दिनातलो फांटो कातर उडयतले, फोळ दिवचे सवन भिणटले, चड फोळ दिवच्या खातीर. तुमी म्हजे थंय रावा, म्हज्या उतरां थंय रावा, मोगा थंय रावा, तो आपोवणें दिता, वाडावळ तुमची जातली. सा पावलो कोरीन घरा बरयल्या पत्रांत स्पश्ट रितीन आमकां सांगता, आमी धैर्यान जियेता, आमी पुक्केला न्ही, आमी भिवकुरी न्ही. आमचो भावार्थ धैर्यादीक, आमचे मागणें जिवीत धैर्यादीक जायचंय. आनी आमी ह्या कुडींत वस्ती करीसर सोमयांत हांव पयस आसा म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार आमी सोमयाक मुखामुखी पळयना ह्या दोळ्यान. भावार्थ आसा आमचे थंय, आनी त्या खातीर मुखारचो सांगता, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही, भागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. नॉट बाय सायट बट बाय फेथ. ನಾವು ನೋಡಿ ನಡೆಯುವವರಲ್ಲ, ನಂಬಿ ನಡೆಯುವವರು. त्या खातीर आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी जियेना हांगा खात्री आमच्या भावार्थाची, भगवंत त्रिदादीची, साक्रामेंतांची, जेजूच्या सुवार्थेची, ही सकळ आमकां खात्री आसा. आनी त्या खातीर आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थ असो दिवठो आमकां देवान दिला. भावार्थ एक पवित्रत्वेचें देणें. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भावार्थान समकता. तर आमची वाडावळ भावार्थाची वाडावळ. थोडे आमकां कळीत आसा, वाडोवन 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 भावार्थ सांडटात, पडटात, धांवतात, सोडून येतात पवित्र सभा. थोडे भावार्थ ल्हान आसतना बरे दोतोरनीक येतात, मुखल्या बांकार बसतात, 10वी PUC डिग्री जातात, पयस पयस पावतात, भावार्थ अस्कत जाता. ह्या भावार्थ थोडेसो मायाक जाता. थोडे भावार्थ सोड नास्तीक जावंक पावतात, कारण भावार्थ तांचे थंय रोंबोवंक ना, फोळ दिवंक ना, वाडावळ जावंक ना. बागार कितें जातात, ते तांचे जिवीतच पिड्ड्यार करतात, ते नाश करतात. त्या खातीर आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आनी आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सोमयेच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. सबार जाणांनी सांगचें आसा म्हजे कडेन, एक पोटी देवान उडास काडलो जाल्यार पुरो आसलो फातर, संवसार पुरो म्हूण भोगता थोड्यांक. आनी आमचे थंय ती एक आशा आसा. देखून आमी सोमया सोमे आसूं, ताजे तोंड पयस आसूं, ताका मानवून सोदचो आमचो एक उद्देश. आज आमी कितें करी जाय, आमची वाडावळ जाय जाल्यार सोमयाक मानवून आमी चल जाय. आनी कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभच्या खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना उजीर जडतेक उबे रावचें पडटलें. हांवें तुमी देवाच्या निती आसनाच्या त्या सिंहासनाच्या मुखार रावचें पडटलें आमच्या झडते खातीर. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता, जेजू ओपारींच्या रुपांनी उलयता, देवाच्या राजा विशयान उलयता. देवाचें राज तुमच्या भितरच आसा म्हूण सांगता, आनी तें कशें वाडय जैगी म्हूण सांगता. पळया, जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य ह्या परी म्हूण येत, एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, ते केरलात आनी वाडटा. हांव शेतकाराच्या कुटुंबान जाल्ल्यान हांवें पळयलां, आमी तें ल्हान भात वमता, ह्या कुळीत वमता, ह्या उडीद वमता. आनी थोडे फावटी ल्हान बियो जावं पुरो आमी भाजयेची बियो घालता, ह्या अळसांडे जावं पुरो भेंडांची बियां ल्हान आसतात, हे सकट घालता. आनी ती वाडचें पळयतना कितलो संतोश. तुमी पळया, माड जावं पुरो ल्हान नाल्ल, कसो ताका मुंगे येतात तो व्हड जाता. जावं पुरो
तुमच्या तोटात आंब्याचे रोको या पणसाचे रोक आमकां मस्त आसले. एक बिकण, येदेशे बिकणान केदो व्हडलो रूख आसा, चिंचारे, ल्हान चिंचारो, ल्हान जावं पुरो आंब्याची एक पार, केदो व्हडलो रूख, जैतुनाचो रूख जातात. म्हळ्यार कितें, त्या बिया भितर वाडावडीची सकत आसा, ती सकत देव घालता. एक जल्मता भुरगें आवयच्या गर्भान, ताच्या भितर देवाची सकत आसा. नाजाल्यार आज फादर फ्रँकलिन, सुवार्थेचो फ्रँकलिन जातो नातलो, एक कन्नडा मिडियम असो भुरगो, तितलो शिकपाक हुशार नातलो भुरगो. देवाची सकत आमच्या भितर आसा, देवाचे राज आमच्या भितर आसा. त्या खातीर आज आमकां देव आपोवणी, आमची कितलीशी लायिकां, कितलीशी सुवार्थेची व्यक्ती आमच्या बिरगत कुटुंबांनी हांव पळयते आसा. कृपेन देवाचे भरलेले ते व्यक्ती, कितें म्हणली देवाच्या राजा खातीर करी जे म्हणली तांचे ते आसाक्त. पळया ते देवाचे विशेष कृपा, वाडावळ. एक बी जावं पुरो देवाचें उतर म्हणलें बी, सुवार्थ म्हणलें बी. आज हांव ह्या म्हज्या आयताराच्या सुवार्थेन परगट करूंक आवंड येता. जावं पुरो थोडे फावटी ह्या रेकॉर्ड करून तितलो सुलाभ ना, घामान बुडटा. म्हाका भाव भयणीनो, ही एक देवान काळजान घाल्ली आशा. सांपवलान सांगले बरी, स्वार्थ परगट करिनातल्यार म्हाका वगत बसोंक जायना म्हणल्यार बरी. आज आमकांय असलें बी, भावार्थाचें बी आमच्या थंय घाला. गरजेचें तें आमच्या सलवासांक. आमच्या सलवासा उरलें खंयचें गरजेचें न्ही, उरलें आमच्या जिविताक गरजेचें. आमचे बिझनेस, आमचे पयशे, आमचे कितें हितल माड माडी कितें सगळें आमकां गरजेचें ना म्हणना. वाडावळीक, कुडीच्या वाडावळीक हांगा दोनी बॅलन्स करूंक आसा. आत्मीक वाडावळ कित्याक, एक दीस आमचे सांपावल सांगता, ह्या दिसांनी आमी आयताराची दुसरी वाचपा आयकल्यार ह्या कुडीच्या बिडार आमी सोडून येता. आमचे ग्रोथ कशें जाता की म्हळ्यार आमी ल्हान आसता, भुरगीं आसता, वाडटा, उतरप्राय पावता सहज. पूण आमचो भावार्थ आमी देवा थंय वचोवंक आमकां तयार करी जाय, त्या सासणी जिविताक आमकां तयार करी जाय त्या भावार्थान. आनी त्या खातीर कशें तें बी वाडटा. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली दानी, पूण फळ फिकतस ते लोवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. आमचे सेम, आमी बी ल्हान भुरगे जावन वाडटा, युवा किंवा भुरगीं युवा युवती जाता, मालगाडी काजारी जाता, ताजे उपरांत मालगाडी प्रायक पावता, ताजे उपरांत लुवणी आमच्या सलवासांव, वाडावळ. आनी हांगा तो सांगता, तो म्हणून देवाचें राज कितें आसरी करी येता, खंयची ओपार आमी ती घेवन चित्रावी येता. तो सांगता सासवा बिया बरी. मातये दोपल्या वेळार त्या बयत रोयलेल्या सर बियांक काणा प्रास ल्हान, पूण ओमतस तें किरलोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी ते फांटे सोडटा. अंतराळची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंठेर बांदतात. जेजूच्या काळार थंय सबार हे सासवाचे रूख आसले. आमी म्हाका पयलें आमच्या घरांत कापसाचे रूख आसले. म्हाका कापूस झाडार जाता म्हणून ते बरोबर गोतू ना. हांव केन्ना शिवमोगाक येशीन आयलो, शेतां पळयलीं कापसाची ल्हान ल्हान झाडां कापूस तांचेर जावचो. म्हाका असर हें भोगलें. म्हज्या मतींत कापूस म्हळ्यार व्हडलो रोग तो, तातूंत बोंडी जाता, त्या बोंडयेचे कापूस दोन नमुन्याचे आसा. ते बोंडयेन जावचो कापूस आसा, झाडार जावचो कापूस आसा. हांगा दोन नमुन्याचे सांसव आसा. सांसव झाडारी जाता, ल्हान झाडारी जाता. सांसवाचे रूखय आसात. हांव परगांवाक इस्रायलाक येतना पळयले सांसवाचे रूख. सादारण व्हड रूख जातात, ते जड जाता आनी ताचेर फांटे आसतात. सुकण्यांक तुमकां कळीत आसा, धाकटी सुकणी येवन ताचेर फांटे भरतात, आसरो दिता, सावळी दिता, हे सकट. म्हळ्यार कितें, आमची वाडावळ तशी जायची. आमच्या भितर आशिल्लो भावार्थ सासवा कणा तितलो आशिल्लो तो वाडा जाय. थंयच कितें म्हणटात कारंट्यो वचो न्हय. कारंट्यो वचो म्हळ्यार कोरपो वचो. कोरपोन येता थोडी झाडां पळयल्या न्हू तुमी, ती वाडनात. आनी आमच्या भितर तो भावार्थ आज आमी विसरी जाय. आमी कातोलीक जावन आमचें तें वाडावळ आसा गी न्ही. आजय आमी कोणा फाटल्यान थंय हांगा दावो न्हू, विजना काल्या म्हणून दर्शना म्हण दावो न्हू, कोण पडटा कोण उठटा म्हण पळोवन आनी बसोन आसा हांव गी. ह्या आमी गट खाण खाते आसा हांव गी. मग अशा भाव भयणीनो, आमकां हें वाडावळ गरजेची, आत्मीक वाडावळ. सासवा रूख म्हळ्यार आमचो भावार्थ सासवा रूखा बरी जायचे. दुसऱ्यांनी येवन आमचे नडतेतावन जिविततावन उतरतावन तांणी शिक जाय. आनी अशें तो सबार ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ताचे उपरांत तो ओपारी विवरणकार सांगतालो जेजूच्यो ओपारी समजूंक गजनातल्यो.
थोडसो काळ ओपारीनी सांगच्यो कितें म्हळ्यार एक मेसेज तांकां दिवची. आमी म्हणटा नीती कथें म्हणटा तातूंत नीत येता, पूण हांगा जेजू सत सांगता तांकां. ही नीत कितें म्हूण तांकां सांगता, ताजे उपरांत तो शिसांक तो विवरण दिता. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी नियाळी जाय. म्हजी वाडावळ कशी आसा, आत्मीक वाडावळ म्हजी जाल्या की या हांव आनीक ल्हान भुरग्यां बरी दूदच पिवना सांगी. सा पावल सांगता ल्हान भुरग्यांक दूद दितात, व्हडजो उपरांत घट कणकाता, त्या खातीर आमकां क्रिस्म मेळ्ळा. आमचो भावार्थ आज आमी भावार्थांत दोंडोळून आसावंगी, हस्कत येन आसावंगी, आवराच्या उदकाच्या लोटाक वेते आसावंगी न्हय. आमी सांता भोगता बरी मठ तीर बरी सोसून जिवंक तयार आसावंगी. तर आज आमी मागया सुमया चडय आमचो भावार्थ, वाडय आमचो भावार्थ. मागल्यार मात पावना आमी त्या भावार्थान ताका गरजेचें खंयचें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबां मागणें, आमच्या देवाचें उतर वाचचें, इगर्जेचें मिसाचें बलिदान आराधन, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमकां हें सगळें आमच्या वाडावळीक फळा ग्रोथ, आमचे स्पिरिच्युअल ग्रोथ, आत्मीक वाडावळीक कारण जातात. आनी मोगाच्यो भाव भयणीनो, जेजू आमकां प्रेरण, जेजू आमकां आदर्श. कित्याक जेजू आमचो सोडवंदार. त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता तसलीच वाडावळ आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी, पवित्र आत्म्यान तो बरोवन दी, आशिर्वादीत करून दी. सर्वेस्पर बापा तुका हर होगळापणी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता परगोड करूंक तुवें दिल्या जाणवाये खातीर हरगां दिता. ही सुवार्ता आयकल्ल्या हर एकल्यांचेर, तांच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल. जो कोण असो भावार्थ अस्कत आसा, जिवीत अस्कत काय न देवातावन पयस केल्या तांकांय पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या वाडावळीक तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलाय. हे पवित्र आत्म्या रसनारा देवोन ये आमचे थंय. जेजू तुज्या नांवान हांव मागता, अस्कत भावार्थ घट कर, उणो भावार्थ सडय, पिडा शिडा गूण कर, अनकर बनपस बंदडे हांव सुटका दी. सर काजरी जोड्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल. तांच्या काजरी जिवितामध्ये समाधान माया मोग देवून येऊ दे. विच्छेदनाच्या वाटेर या वेगळाचाराच्या वाटेर असली सारखी जावन दीत. भुरग्यां मणांचेर आशिर्वाद घाल, युवक युवतींचेर आशिर्वाद घाल. जीवगाताच्या चिंतपात तूं तांकां राख, बरोवशे बरें फुडार तूं तांकां फावो कर आनी तांणी तुका विसरनासलें जिवंक उरपा दी. सर भुरग्यां खातीर हांव मागता. गर्भांत आसली भुरगीं नातलेल्या भुरग्याचें देणें तूं फावो कर. कुडीची भलायकी नातलेल्या भलायकी तूं दी. अस्कत जावन पिडेस्त जावन अंतुळणार जीं आसात, अपांग बुद्धिमान जीं जावन आसात, तांचेर दया देवून येवं दी. 38 वर्सां तळे लगे आसलेल्या कापडलो तूं, मेल्ल्या लासाराक जीव दिल्लो तूं, कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्याक उलो बेऱ्यांक आयकोचे बरें केल्लो तूं, नाल्को तिच्याक गूण केल्लो तूं, आकुडलेल्याच्या हाता बरो केल्लो तूं. आज ह्या भुरग्यांक तूं बरी कर. ही सुवार्ता आमकां बरी करूं दी. आमचो भावार्थ कोणाचो भावार्थ निस्तेज जाला, देवातावन पयस केल्यान तांकां तुजे थंय पाठी हाड. तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर जेजू. आमच्या कुटुंबां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जिवोवची कुटुंबां जावन दीत. आमचे फिरगस कुटुंबां बडोवन कर, आमचे दिवशीचे बडोवन कर, आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बडोवन कर. सगळ्यो संवसारार खंय सकट सुवार्ता परगट जावना त्या जाग्यांनी तुजे आशिर्वाद बेसांव पेकोड देवून येवं दी. टच, ब्लेस, हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या उतरान, जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन हांव मागता. सर पदवेदार देव, बाप पूत पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादी येसीसा म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागात. आमेन. साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेया. ती सुमयेच्या मोगान बरोवन जिवंक तांकां प्रेरण जावं दी. आमेन.